Entertainment Society has come up with a tender for 3 EVs. Have you observed this? You should have asked me a question. नेक्स्ट 3 3 वर्सांची इफी फुडली 3 म्हणल्यार कितें हे आतां पडपाचें आहा हे मारता ते कास फुडले पसून धरून मारता हे वर्साचें आनी फुडले 2 वर्सांचें इलेक्शनाक फंड जाय सो ताजें प्रोविजन करता हो प्रश्न आहा आजूच टेंडर आयला विचारूंक जाय आसलें दीस फॉर नाव आतां हांव तुमचें मातशें आय एम पुलिंग युअर लिग्स तुमी कितें सर्वे करूंक जाय दुसरें मुवीन कुदिना आनी डॅश कॅम हाडटा म्हणटा फिगर सांगता डॅश कॅम म्हणल्यार कितें नवो मिटर एक मिटर म्हणल्यार एक इलेक्शन करता तो आपल्या खातीर आनी आपल्या पक्षा खातीर काय कितें तें म्हाका खबर ना पक्षाक पावता जाल्यार पुणून सादें इक्वेशन मिटर जो लायला ताणें ताजो कॉस्ट कितलो पडटा नॅटाचेर वचून चॅक कर 1200 रुपया गोंयांत सेटिंग प्रायस सरकार कसो घेता 11,234 रुपया बाय एन्युअल चार्जीस म्हणजे 2 वर्साचे टॅक्स लायता 4,450 रुपया कितल्यो टॅक्सी आहा 35,000 ते 40,000 टॅक्सी आहा कितले पयशे जाले एक धपक्याचे 40 कोटी रुपया 40 कोटीन ताजें तें इलेक्शन जालें आतां नवें रेंट कॅब जर घेतली जाल्यार तुवें पयले 2 वर्सांक थंय ती टॅक्सी म्हूण करपाक 11,234 रुपया मिटराक फारीक करूंक जाय मागीर रोखडेंच तें काडूं येता आनी मागीर रेंट कॅब कन्वर्ट करूं येता पूण पयलीं टॅक्सी म्हूण घेवंक जाय ते 11,000 पयलीं दीच कळ्ळें तुका न्ही सो अशें करून आतां तांणी एक पॅनीक बटन म्हणून घाला पॅनीक बटन म्हळ्यार कितें कोण चलयेक कितें जालें जाल्यार ताणें भितर पॅनीक बटन तो पॅनीक बटन कोणें टॅक्सीवाल्यान घेवचो पडटलो कळ्ळें तुका न्ही तें मॉनिटर कोण करतलो ऑफीस बिफीस कांय ना सो हाजो अर्थ कितें पॅनीक बटन वोंट वर्क आतां लोकां कडेन मागता हांव ह्या इलेक्शनाक तरी पॅनीक बटन दामा तो दुसरें ते असं जाल्यार इफीचे अजून पयशे फारीक जावं ना आदले पयशे फारीक जावं ना म्हणटा ते होते कितें इफीचे सोडून रे फुडले प्रोविजन रे आतां नवें इलेक्शन नवें प्रोविजन ते इफीचे थंयच सांगता तो